जमल्या बापाक templan तुझ्या बळी भेटोंक राया सर्गीच्या राया दरबाराच्या बापा मोगाच्या भुरग्यांक आमकां सांबाळ दर गोपान तुझ्या तुका हसू तुका वर्णू बापा आमी आयल्या कुर्पे वेण्यान अर्गां पाटो वेदी भोंवती जमल्या सर्गीच्या मानान दैवी त्या देवनान दादोस तूं कर आमकां. बापाच्या आनी पुताच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. ह्या मिसाचे ते सवा अर्गा जावं मीस दितात वर्नन डिसोजा, एडविन रॅनॉन डिसोजा, चार्ल्स डिसोजा आनी कुटुंब, दिव्या हॅरी डिसिल्वा हाच्या बऱ्या भलायके पासोत कुटुंबाच्यानी दिवचे. प्रत्येक येरदा पासोत एडविन पिंटो, जोशना पिंटो, इग्नेशियस डायस हाच्या आत्म्याक फ्लोरिन डिसोजा, वलेरियन डिसोजा हाच्या आत्म्याक प्रिया डेरेक डिसोजा आनी कुटुंब, फ्लोरिन फर्नांदीस हिच्या आत्म्याक रोशन फर्नांदीस आनी एल्विशा, रॉनिम पिंटो हाच्या आत्म्याक मेरी पिंटो, फर्नांदीस बारेटो आनी फुटाडो कुटुंबांत अंतरल्या सर आत्म्याक लिडिया बारेटो, पुलगत्रींत आसल्या सर आत्म्याक लिडिया बारेटो, गर्भपाताक बली जाल्ल्या आनी गर्भांत मरण पावल्ल्या भुरग्यांच्या आत्म्याक लिडिया बारेटो. तुमच्या भावार्थ प्रमाणे तुमकां जावं. क्रिस्ते मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, दोग कुर्डे जेजू लागीं येवन आपणाक दिश्ट फावो करूंक मागतात आनी जेजू आज ते तांकां फावो करता. साबार फावटी आमच्या जिणयेंत आमी मागता, पूण जेन्ना मागता आमी मागतना दोन संगती आमी विसरता. ते जावन आसा पयलें आमचें उणेपण, आमी अस्कत आनी दुर्बळ म्हूण आमकां उडास आसना, आनी दुसरें जावन आसा अखंड भावार्थ उणें जावन आसता आमचें तें. ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया आमच्या आत्म्यातीक कळो कथावन आमी भायर सरचे तर जेजूचो स्पर्श आमचें तें जाय. जेन्ना आमकां ओळख आसा की आमचें जिवीत कितें म्हणून, ते जाल्यार सोमी आमचें तें उजवाड फांकोवन आमकां सर्गींच्या राजाक फावोंक आनी थंयसर राजभर चलोवंक जाय अशी कृपा तो आमकां फावो करता. मोगाळ भाव बेनू, आमी केल्या सगळ्या पथकांची काळजांत दूख धरून देवा लागचें मोक्षाने मागया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव बेनू तुमकां उसारून सांगता, मनान चिंतून तणान उसारून वायट आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून घेवन सुद्दां सांगता सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव बेनू म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकळूत करून आमची पथकां भोगसून आमकां सस्नच्या जिविता पावो. सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया. सर पदवीदार देवा,
तुवें बसयलेल्या सडवणदाराक बऱ्या करण्यांच्यो दिवट्यो घेवन आमी मेळोंक वेचाक आमची काळजां सदां जागी दवर. अशें ताच्या सांगता सर्गींच्या राज्यांत सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. ही आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो दे तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेत आनी राजवडकी चलयता ससनाच्या ससना. इसाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वासा. सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबनॉन एक फिकाल मळो जाताले आनी पिकाल मळो एक राना भाशेन दिसताले. त्या दिसा बेरी आसात ती पुस्तकांतली उतरां आयकताली आनी अंतकर आनी काळोख पयस सरून कुर्ड्यांचे दोळे पळोवंक शकतले. ल्हानविकांक सर्वेस्परातय परतून संतोष मेळटलो आनी दुबली इस्रायलाच्या पवित्र देवातय उल्हासतली. कित्याक जुलुमदार नाच जातले आनी निंदक नापैत जातले. वायट करूंक सोदतल्यांचो नाच जातलो. जी आपल्या उतरांनी पेल्या गुणांकार करतात, जी शाराच्या दरवाज्या लागीं बसतल्या मुन्सिबीदाराक पास मानतात आनी कारण नासता प्रामाणीक मनशाक न्याय मेळनासो करतात, तांचो सगळ्यांचो नाच जातलो. देखून सर्वेस्पोर जाकोबाच्या घराण्याचो देव अब्राहमाचो सडवंदार अशें म्हणटा, जाकोबाक आनीक लज भोगची ना, ताचें तोंड दोवे जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी ताचे मदें केला ती ताची भुरगीं देखतली तेन्ना ती जाकोबाच्या देवाचें नांव पवित्र म्हूण ओळखून घेतली आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन चलतली. तेन्ना वांकडे वाटेन चलतल्यांक समजणी मेळटली आनी गुणगुंतल्यांक शिकोवन मेळटली. देवाचे उतार हे. देवाचे उपकार. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्पर म्हज्या जिवाचो आदार. हेर कोणा मुखार हांवें कांपयस? कित्याक देखून सर्वेस्परा लागीं एक उपकार हांव मागतां. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. तो उपकार म्हजी एकच आशा. रावोंक हांवें सोम्याचे घरी सगळी म्हजी जिणी सर्वेस्पराची गोडसाण साकोन भोगच्याक, त्या देव मंदिरान ताजी जाप म्हाका मेळच्याक. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. खंडीत जावन ह्या संवसारांतच सर्वेस्पराची दया माया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, धैर्य घे, दृढ राव, वय ताचेर पातयेवन राव. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारोक. पळय, आमचो सोमी आपली पदवी दाखोवंक येतालो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगाडतलो. Servespo तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. Mateo Varmanen Jesu Christaची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू अधिकाराच्या घरांतल्यान भायर सरून फुडें वेताना दोग कुर्डे ताच्या फाटल्यान दाविदाच्या पुता आमची काकुळत कर म्हणून बोब मारीत आयले. तो घरांत रिगलो तेन्ना ते ताचे आयले. तवळ जेजून तांचे लागीं विचारलें, हें करूंक म्हाका सामर्थ्य आसा म्हूण तुमी सत म्हणटात? तांणी जाप दिली, वय सायबा. तवळ जेजून तांचे दोळे आपडले आनी म्हणलें, तुमच्या भावार्था प्रमाणे तुमकां जावं. तेन्ना तांचे दोळे उक्ते जाले. पूण जेजून तांकां कठीण ताकीद दिवन म्हणलें, सत्राय, हें कोणाकच कळनाये. पूण ते गेल्ले सगळ्या त्या गांवांत ताजी कीर्त गाजोवंक लागले. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. Servespo तुमचे सोवे आसो. Mateo Varmanen Jesu Christaची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. महिमा तुका क्रिस्ता. वाकणी तुका क्रिस्ता.
क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यानो, जेजू ह्या संवसार येवच्या 600 वर्सां पयले इजाया प्रवादीन बरयलेले आयच्या पयल्या वचपांत सोडवंदार येवच्या काळार कसली महात्कार्यां घडटली म्हणले विशीं एक सोबीत पेंतोर आमी आज आयकलें पळयलें. आनी कितें आमी हेच्या पयल्या वचपांत आयकलें ते आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजून कार्यरुपी हाडलें ती आमी आयकलें. सिनगोगाच्या अधिकाराच्या दिवेक जिवांत उठयले उपरांत जेजू जेरुगाच्या बेसायदा कुशीन वचून आसलो आनी तो वळ ताका 2 जाण कुरडे फुडें मेळटात आनी ते म्हणटात, जेजू दाविदाच्या पुता आमची काकूळट कर. तांकां दोळ्यांची दिश्ट नातली आनी ते दोळ्यांनी पळोवंक शकनातले, पूण आत्म्यान ते पळोवंक शकताले. आनी तांचो भावार्थ पळोवन जेजून कितें केलें, ताच्या दोळ्यांची दिश्ट तांकां फाटी दिली. आपूण संवसाराचो उजवाड बसयल्लो सोडवणदार म्हणलें जेजून आज तांकां दाखोवन दिलें. आयचें शुभ वर्तमान आमी आयकत आसतना 2 संगती आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरया. पयलें, हे दोगी जण दादले मनीस कुडीन कुरडे तरी आत्म्यान ते पळोवंक शकताले. तांकां कुडीन कांयच दिसनातलें, पूण आत्मे तांचे उक्ते आसले, थंय तांकां सगळेंच ते पळोवंक शकताले. देखूनच जेजू दाविदाचो पूत म्हणून पवित्र पुस्तकी बरोवन घाल्लें तांणी आयकल्लें आनी आपल्या कानान तें आयकून जेजूक ते पातयेवंक शकले. आनी जेजू बसयल्लो सोडवणदार म्हणून ते पातयल्ले मोगाच्या भाव भयणीनो. जायते जण फारिजेव आसले, शास्त्री आसले, जुदेव लोक आसले, जेजूक तांणी पळयल्ले, जेजून अजापां केल्ली तांणी पळयल्ली, जाल्यार जेजू दाविदाचो पूत बसयल्लो सोडवणदार म्हूण ते वळखूंक शकले नात. पूण हांगासर 2 जाण कुरडे तांकां पळोवन दिसना तरी जेजू सोडवणदार म्हूण वळखूंक शकले. जेजू खालत्यांची, कश्टतल्यांची, दुबळ्यांची दया करता म्हूण फातयले हे कुरडे जेजू ते विश्वासान मागतात आनी जेजू तांकां आज बरें करता. किर्तन 70 आनी 2 वळी 12 आनी 14 आमी वाचता. ताका उलो मारतल्या गरीबांक, दुर्बळ्यांक आनी आधार नातल्यांक तो पावतलो. दुबळ्या धाकट्यांची तो दया करतलो. दळदिरांचो जीव तो सांबाळतलो. जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. तांचे रगत तांच्या दोळ्या मुखार सदांच भोव मोलादीक. वय जेजू विशांत, सोडूनदारा विशांत किर्तनांत बरयल्लें उतर आमी आयकलें. तो कसलो मनीस जावंक पावतलो, कितें करतलो, जायत्या वर्सां पयलीं सांगिल्लें जेजू ताच्या जिवितांत रुजू करून दाखयता. देव काकूळदार आनी देव दयाळ. आनी हेंच शुभ वर्तमान आमी आज आयकलें आनी त्या कुरड्यांत त्या दयाळ देवान, काकूळदार देवान वरती अजापाकन दाखयली. दुसऱ्यान जेजून तांच्या भावार्थाचेर आनी विश्वासार तांकां बरें केलें. वय जेजू तांकां पयले सवाल विचारलें, तुमकां बरें करूंक म्हज्यान जाता म्हूण तुमी फातयतात गी. आनी तांचो विश्वास सोमेत घट आसलो देखून ते म्हणाले, वय सोमी आमी फातयता. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाची आशिर्वाद आमकां मेळय जर तर जाल्यार, देवान आमची ती बरी कामां करी जर तर जाल्यार ताचे थंय अखंड बरवसो फातयेनी भोव गरजेची. जेजू आमकांय विविध रितींनी बेसांव दिवंक फुडें सरता आनी आमकां बेसांव दिवंक तो राखण आसा. त्या दोगांक कुरड्यांक जेजून दिश्ट दिली आनी आज आमकांय तेंच बरें काम तो करता आसतना तांचे भाशेन आमची काळजां, आमची मनां सोमेत आमी उक्ती करूंक जाय. जायते परी आमचे भायल्यान आमकां दिसता, पूण आमचे आध्यात्मीक दोळे कुरडे जावन आसात, अविश्वासांनी भरल्यात, आस्वार्थ बें थंयसर आसा. आनी असल्या कुरड्यापणांतल्यान भायर सरलेल्यांक जेजू म्हणटा, हांव आयलां तांकां जिवीत दिवंक म्हूण, बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवच्या खातीर. जोन्स वांजेल 10 अध्याय 10 वळी. जेजू सगळ्यांक कोण विश्वास दवरता, वर्त्या मापान तांकां बरें करूं म्हूण तो आयला. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाच्या आशिर्वादांनी आमी भरलेलीं जाय जाल्यार कितें करी जाय. 3 संगती आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरया. पयलें, भावार्थांत आमी घट जावया. मार्कोचो वांजेल 11 अध्याय 26 वळ आमकां म्हणटा, की ते सकट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळेंच म्हूण सत्म ना आनी तें तुमकां मेळटलेंच. आज ह्या भावा दोगां कुरड्यांनी केल्लें इतलेंच. जेजू आमकां बरें करतलो म्हणून विश्वास, तांणी विश्वास दवरत आनी विचारलें आनी तांकां जेजून दिलें आनी तें बरें जालें. दुसरें, आमचो बरवस आमी सांगचो न्ही. जायते फावटी आमी मागता आसतना आमकां थोडे फावटी बेजार जावंक पुरो, इतलें मागलें कितें आमकां जावना म्हणून.
कोणाचे शिव वर्तमान आमकां सांगता बरोवस आमचो सांडचो न्हय वर ते विश्वासान घट विश्वास दवरून जेजू सरसे येतल्यांक सर्वेस्वर देवूस म्हणटा इजाया प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत 40व्या अध्यायांत सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक नव्यान बळ मेळटलें आनी देवूस आमच्या पक्षान रावतलो आनी आमकां आदार दितलो विश्वास दवरतल्यांक खंडिसान देवूस पावतलो आमच्या पक्षान रावतलो आमचे मागणे आयकतलो आमकां बेसावणी भरतलो आनी तिसऱ्यान इतलें मात्र न्ही हाच्या बराबर आमकां हेरांचो हुस्कोय आसा जंय हेरांचो मोग आसा जंय केन्ना आमी हेरांच्या हुस्क्यान भरता हेरांच्या मोगान भरता तो देवूस आमचे तें उदार जातलो लुकाचो एवंजेल 6 अध्याय 30 आनी 8 वळ आमकां म्हणटा हेरांक तुमी दिया आनी तुमकांय दितले भरत्या मापान दांबून हालोवन बरोवन ओम तशें मेजून तुमच्या लेसान घालतले ज्या मापान तुमी हेरांक दितात त्या मापान तुमकांय फाटीं मेळटलें वय आमी हेरांक तें उदारी जायजे केवळ भावार्थ विश्वास आसल्यार पावना भरोस आसल्यार पावना आमी उदार म्हणचे जाल्यार देव आमचे ते मस्त उदार जातलो तर मोगाच्या भावा भयण्यानो आमी ह्या द्वंद्याच्या काळार आसा वो जावन आसा एक तयारेचो काळ आमी म्हणटा त्या कुर्ड्यांनी जेजूचेर विश्वास दवरलो आनी नवें जिवीत सोम्यान तांकां फोव केलें आमचे ते त्या जेजून जायतीं बरीं कामां करूंक आसात बरीं कामां करूंक जाय देखून आमी भावार्थान घट जावया बरोवशान राखून रावया आनी हेरांच्या हुस्क्यान मोगान बरलेलें आमचें जिवीत जावं दी तो वळू पातकाच्या काळोखांत जियेतल्या आमकां सोमी सर्गींच्या उजवाडान भरतलो आनी सर्गींच्या बेसावांनी आमचें जिवीत नंदन करतलो तर ह्या विशेष कृपे खातीर विशेष देण्या खातीर ह्या मिसळार आमी मागया दोगांक कुर्ड्यांक भेटोवन तांकां दिश्ट दिलो तोच जेजू आज ह्या आल्तरीर परत्यान म्हज्या आनी तुज्या मुखार येता आमचो भावार्थ आमचो विश्वास पळोवन आमकांय जायते बेसावांनी तो भरता त्या जेजूक आमी उंड्या आनी वायना मुखार सेवंता आसतना आमचें जिवीत ताका भेटोवन दिवया सोम्या म्हणजे तुवें बरीं कामां करताय म्हणून फाती येता म्हणून आमी आमचो विश्वास उसारया आनी तोच जेजू म्हजे ते विशेष कामां करतलो तो त्या जेजूक आमचे ते आपोवया ताजी बेसावां मागून घेवया आमेन सोम्या जीवन मुझे जे म्हाका ओपून दिता सर्वच मुझे ह्या उंड्या वायना सोबे घे तूं सोम्या काळीज मुझे कालते बोळे दे तुमकां कांतयताचे सारके तुजे मोगा तुज्या तंदेब म्हज्या भाव बिनू म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक म्हणटा तसलें जावन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वस्वर मानून घेव सर्गींच्या बापा तुवें आमकां दिल्ल्यांतली ही दिणी एकठांय करून आमी तुका ओपून दिता ती तूं दयेन मानून घे तांचे वरवीं तुजी खरी भक्ती ह्या संवसारांत आमी करूंक पावता आनी तांचे वरवीं ससण्याचें सूख जोडूंक आमी पावशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वर्षामी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सस्नच्या देवा सोर खाळी आनी सोर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो तो किरकोळ मनशापूण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें येवजन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसयल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सदळ बारा संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी करता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान सर्गी तुकाचे जय सर्वेस्पराचे नांवी तुकाचे सर्गी तुकाचे जय
बाप्पा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो आनी तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो आनी ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खरडाचें हें रगत पतकनचें बक्षणें मेळच्या तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशा पसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडता सोगोड परगटुया. Somi Jesu melo, Somi Jesu melo, Somi Jesu jivan zala. Ho bavarta sogu, ami pergertau, Jesu novian yetalo. बापा जेजूच्या मरणासोनी पुन्हा जिवांतपणासो आमी भक्ती उडास करताव आनी हो जिवित सोडून आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूं तुवें आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कुडा रग सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्मेवर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेलो तुज्या पवित्र सवेस उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या बागेवन बापा पिटर पावलो आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळ्या जेकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवांत पुनसो बरोबर सुदरोवन मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां दुश्टघाती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळेत मुखामोळ पळोवन फोव कर आनी आमा समेस्तांची बोगणांगासर जमलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकवार देवाची माया सांगाती भगवन जुजेतीचो पती भगवन दमदूत आनी सोर काळी तुका मांडवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोरी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी घेवन मनोवया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्विकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सगळ्या मुक्ताव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां तळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें बरवोश रत्रेंतल्यांक आमकां तुजी उदार काकुळटी सरपतकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांची विरणी पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बवरताचे दीस तूं घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतारा जोडकी चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमची सवे आसो. माया मोगस गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक ह्या मेजाबंदी हजारा सावंती आमी समेस्त सुभागी तुझे प्रेमचे म्हाका फावना पूण तुज्या प्राणांत म्हाका भलायकी मेळटली तुम्ही कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पात येतां हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां जेजू तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीकाण जाताय सासणी जिवीत म्हाका लाबोवन कुर्सार जीवन पेलोय अकमान सोसून जीवन अर्पून तुकाच भेटोवंक दिलो तुजे कुशेक त्याग केलोय बापा कुशेक खाल जालोय जेजू मोगाळ जेजू दयाळ मोजेत येवंक शेताय स्वागत तुका काळजांत म्हज्या आत्म्याक म्हज्या दिगटाय तुकाच म्हाका ओपून दिताय आत्मीकाण जाताय प्रार्थुया देवा आमच्या बापा सासणाच्या जिविताच्या जेवणात तुवें आमकां वांटो दिलाय आनी ह्या 2 दिसांच्या संवसारांत अथीर वस्तूमध्ये आमी जियेतना सर्गींच्या वस्तूंचो मोग करूंक आनी सदां बाळटल्या देण्याक लबदोंक तूं आमकां शिकयताय हो तुज्या जेवणाचो फळ आमकां सगळ्यांक मेळो म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आणि सरपद वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे बोडुडका काळजा पवित्र जेजूच्या सर्वोकळा फावो तुका देव्या सोमेस देण्याच्या संदिरा तूं कुरपेच्या सर तुझ्या पायां पडटा सारी पडू सायबा काळजा जेजूच्या
काळजा इसाच्या काळजा शेवट पासून मोग दाखयल्या काळजा धन्याच्या काळजा रायाच्या मानानी वडवीक सदांच तुका ओगाळ पुत्रा सोमे औपाय आशीर्वादी आमकां वगेन कृष्णाच्या कृपेने वर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.